Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the self-help groups in Talegaon and across the state who cater to the midday meal scheme about the decision of the government to hand over the contract to a foundation called Akshay Patra based out of Goa, which will severely affect the livelihood of these women. CM may kindly clarify about this, because this is a very serious issue and there are lots of self-help groups who have approached not only me, but I think they must have approached a lot of other MLAs. So I request the government to take a very compassionate decision in this about the same. स्पीकर सर, हांवें सांगलें की रेट्स तेंचे जे आशिल्ले पयलीं ते रेट्स सगळे वाडयल्या आनी तेची पेमेंट दिवपाची ती दिल्या. मिनवायल आमी टेंडर दुसरें जें केलां पळय न्ही, बऱ्याच जाणांनी सोडलेलें आपल्याक नाकाच म्हणून. आतां जेन्ना टेंडर करूंक लागला तेन्ना येवन परत घेतला तेंच्यांनी. येस, एक शोक प्रस्ताव. मुख्यमंत्र्यान मेन टॉपिक कट मारलो. ते म्हणटा अक्षय पात्रा. त्या अक्षय पात्राचें नांव घेवपाक कित्याक भिता तें म्हाका कळना. कोण सांग, ताजेर क्लॅरिफाय कर. स्पीकर सर, हांव हितूर परत एकदां सांगता, हांव अक्षय पात्राचें नांव घेवपाक भिवपाचो प्रश्न येना हितूर. कारण अक्षय पात्रा बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी जी आसा पळय न्ही, जवळपास ना म्हटल्यार 16 ते 17 स्टेटींनी दिता. आमी डायरेक्ट हांगा अक्षय पात्राक दिवपाक येवंक ना. आमी प्रोसेस फॉलो केला कंप्लिटली आनी त्यानुसार टेस्टिंग लॅब आसपाक जाय, तेजी फॅसिलिटीज आसपाक जाय. ती करपाक तयार आहा. आमचे सेल्फ हेल्प आमी खंय ना म्हटलां. अक्षय पात्रा कित्याक जाय? स्पीकर सर, आमी खंयसरूच म्हणून आमी टेंडर फ्लोट केलो. टेंडर फ्लोट करून तांकां सांगला तुमचो प्रोसेस सगळो चालू दवरा म्हणून. येस.